वाटादेव दिवचलच्या रोलिंग मिल वाठारांत भर लोकवस्ती कडेन सध्या कोयराची समस्या गंभीर जाल्ली आसा। कोयर कुसून घाणी पडल्यात। ह्या कोयराक लागून दुयेंसां पातळपाची भिरांत आसा। ह्या प्रकाराचेर नियंत्रण हाडचें अशी मागणी लोकांनी केल्या। कारापूर सरवण पंचायत आणि दिवचल पालिकेची स्कीम सोंपता थंयच भर लोकवस्तीक तेंकून सध्या कोयराची समस्या गंभीर जाल्ली आसा। सध्या रोलिंग मिल वाठारात रस्त्या कुशीक व्हडा प्रमाणात कोयर साचला। ह्या कोयरा मदीं प्लास्टिका सयत सुको आनी वोल्या कोयराचो आस्पाव आसा। ह्या कोयरा मदीं कांय जाण खाद्य पदार्थय हाडून उडयतात अशें दिसून आयलां। हो कोयर कोण आनी केन्ना हाडून उडयतात तें कळपाक मार्ग ना। मात हे वटेन यो वच करपी लोक हो कोयर उडयतात असो अदमास आसा। फाटल्या वर्सा भर पावसाळ्यांत ह्याच सुवातीचेर कोयराची गंभीर समस्या निर्माण जाल्ली। सुमार 7-8 दीस कोयर कुजून थंय घाणी पातळिल्ल्यो। ताचे उपरांत थळाव्या तरणाट्यांनी दिवचल पालिकेच्या सहकार्यान हो कोयर काडून वाठार नितळ केल्लो। ताचे उपरांत ह्या वाठारांत कोयर उडोवपाचो प्रकार कमी जाल्लो। मात परत एक फावट ह्या वाठारांत कोयर उडोवपाचो प्रकार वाडत आसा। हो कोयर कोणी काडप ही ताची जबाबदारी कोणाची ताचो विचार करचे परस कारापूर सरवण पंचायत आणि दिवचल पालिकेन एकठांय येवन ह्या कोयराच्या समस्येचेर नियंत्रण हाडपा खातीर मोहीम हातांत घेवची अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।